आगलो धारबांदोड्या मेल्लो वाघ सापडिल्लो आनी जायते प्रश्न मुखार आयले. आतां खात्याचो रिपोर्ट आयला. रिपोर्ट मेळटा तो असो. मुळाव्या रिपोर्टा प्रमाण वाघाची खंय शिकार करूंक ना. थंय मेटल, गुळयो वा सापळो लायिल्लेचे पुरावे ना. शिकार केल्ल्या वाठारांतल्यान झाडाचेर फारपेट माक लागता आशिल्ले. वाठारांत झाडांचेर कसलेच मार्क दिश्टी पडूंक ना. वाघ खंय म्हयनोभर पयलीं मेल्लो आसुंये कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडिल्लो. 3 नाखटां, 8 दांत, 4 व्हडलीं हाडां, बारीक हाडां आनी कात सापडल्या. The cause of the death is inconclusive owing to the advanced decomposition stage of the carcass. For further investigation, samples are collected and submitted for toxicology, forensics and DNA analysis via number ते बरयल्ले आसा. हे सगळे घातलेले आसा. हे सगळे आमी हांगा पोचिंगाचो विशय ना, कांयच ना. तेजे कांय गोश्टी तेजे गावल्ले आसा. ते सगळे गोश्टी कांय गोश्टी रिकवर जाल्ले आसा. म्हणून हांव इन डिटेल तुमी मंत्र्या कडल्यान रिपोर्ट जाय आशिल्लो तुमकां हांव रिपोर्ट दिता. ते रिपोर्ट तुमी वाचा. तुमी जाय तसो तेजो पब्लिका कडेन पावपाचो प्रयत्न करा. पूण पोचिंगाचो विशय हांगा ना. हो मुळावो रिपोर्ट. मात रिपोर्टांत वाघाच्या मरणाचे कारण अस्पश्ट. प्रथमदर्शी अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा की विश बाधा जावन किंवा सापळो लावन किंवा हेर कारणांक लागून वाघाची हत्या जावंक ना अशें म्हटलेलें आसा. परंतु एकंदर ह्या वाठाराक आमी जेन्ना भेट दिली तेन्ना परते परते एक लक्षान आमच्या येयल्लें आसा की हांगासर जनावरांची झटापट जी जाल्ली आसा तेचे कांय पुरावे जे आसा ते हांगासल्या झाडांचेर, हांगासल्या झोपांचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ज्या वाठारान वाघाचो मृतदेह मेळ्ळो त्या वाठारांतल्यान केवळ 100 मिटराचेर रगाडो न्हंय जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. एकंदर ही वाघीण जी आसा ही वाघीण कशी मेल्लेली आसतली काय हेचो जो शोध आसा हो शोध एकंदर DNA आनी फॉरेन्सीक रिपोर्ट जो आसा तो येयल्या उपरांत स्पश्ट जाताले. पूण एकंदर ह्या वाघाचो नैसर्गीक जो मृत्यू जाल्लो आसा त्या संदर्भात डिसेफान जे स्पश्टीकरण दिल्लेलें आसा तेका कसलो आधार आसा हें कळपाक आमकां कुस्तार जाल्लेलें आसा. पूण एकंदर हो अहवाल जो आसा ह्या अहवालान जायते प्रश्न जे आसा ते अनुत्तरीत आसा. ही ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.